हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी असतील आणि सगळी बरी आसपाक जाय. हांव बी बरें आसा आणि सकाळची 8:30 जाल्ली आसा. अजून च्या बीन काही घेवंक ना हांवें, कारण मम्मी ना घरा कडेन. मम्मी मातशी भायर सरल्या, ती शेणी थापपाक गेल्या. शेणी म्हणजे जे शेण असता तेज्यात सर्कलान शेणी थापता आमी आणि ते आमी उज्याक पावसान यूज करता. सो ते थापपाक गेल्या. हेच्या पयलीं आमी केन्नाच ट्राय करूंक ना, विकतूच घेताली. बट मम्मीक म्हटलं आमी ह्या फावट ट्राय करून पळोवया, कारण सगळ्यात गोष्टी ट्राय करूंक जाय लायफान म्हणटात तशें. सो म्हटलें ह्या फावट आमी ट्राय करून पळोवया कशें कितें आहा, कारण आमी केन्नाच करूंक ना शेणी. सो ती थंय गेल्या आनी हांवूय आजून स्टार्ट केल्लें, मम्मीन वचोंक ना थंय. सो आतां वचपाचें चिंत्ता हांव. मागीर म्हटलें येवन ती येयली काय च्या घेतलें. सो गायज हांव आतां थंय वयतलें आनी तुमकांय दाखयतलें कशें कितें शेणी आसता. कारण गांवांतल्या लोकांक तर खबर आसा शेणी म्हणजे कितें तें, बट जे बाकीचे आसतात थोड्यांक खबर नासता शेणी म्हणजे कितें. सो तुमकां दाखयतलें हांव शेणी बीन कशें कितें आनी कशें थापता तें. ओ मामा. सो गायज हांव वचपाक भायर सरलें आनी वाटेरूच म्हाका गावले म्हशी. आतां हांव आसा गोठ्यान, म्हशी जे बांदता पळय त्या गोठ्यान आसा आनी मम्मी शेण भरता. सो आमी लोकांच्या गोठ्यान आसा सद्या आनी लोकांचें शेण व्हरता, कारण ह्या फावट आमकां काकीन सांगलें, म्हणजे शेजारी काकीन सांगलें की तुमकां जालें शेण व्हर आनी तुमी शेणी करा म्हणून. सो गोठो दाखयता तुमकां म्हशींचो कसो कितें आसता तो गांवान. असो तुमी पळोवं शकता, हो आसा म्हशींचो गोठो आनी सगळ्याकूच शेण आसा. आणि हांगसर मम्मी शेण भरता पळयात. आयज सकाळी सकाळी पांयांक शेण लागले सामके, आणि आयची सकाळूय वेगळीच आसा आमची, शेणानूच म्हणटात थंय. पण मम्मीन खूब दीस जाले, दोन दीस जाले न्हू गे तुका तूं थापता? हां, सो मम्मीक 2 दीस जाले शेण थापता आनी आयजूच येयला. काय ना, कितें करपाक जाल्यार थोडे मेहनत घेवची पडटा, कश्ट. आनी ही पळयात हांगा. हाच्या पयलीं थापूंक ना न्ही गे आमी, फर्स्ट टायम आमचो. एक नवीन एक्सपिरियन्स गावतलो आमकां. हांगसर आमी हांव आनी मम्मी, म्हणजे मम्मी घेवन शेण वयताली दुसरे कडेन, कारण दुसरे कडेन आमी थापपाची आसा. गोठो एकी कडेन आसा आनी जे शेणी थापपाचें आहा तें दुसरे कडेन आसा. थंय आमी दोगांय वयतालीं आनी चडशे जाणां थंयूच शेण थापता. खुबशे शेणी अशें आसाय बीन थंय आनी थापून थापून ऑलमोस्ट जमीन वायट जाल्ली आसा. सो तुमकां फुडें दिसतलेंच. आनी ऑलमोस्ट आमी पावलीं हांगसर. हांगसरूच चडशे पयलींचे लोकूय म्हणू शकता, आतांय बीन म्हणू शकता, हांगसरूच थापता चडशे. आनी मम्मीन हांगसर 2-3 कायली हाडूनय उडयले आनी हांव मातशें लेट पावलें. सो पळोवं शकता तुमी. आनी हांगसर शेणी थापतली, भरपूरशे जाणांनी शेणी थापले, ताका लागून हे वायट वायट जाला. आनी हे पळयात, हांगा एक आसा, 2 आसा, 3 आसा आनी 4 आसा. आनी हांगसर मम्मीन काल थापलेले, हे पळयात. सो हे पळयात शेण अजेच अशें आसता शेणी गोल, आनी ते आमी उज्याक यूज करता. सो हे पळयात, सुकोवन मागीर ते अशें जाता आनी हेकाच म्हणटा शेण. हांगा शेण थापता, तितून कितें मिक्स घालता गे तूं? फकत शेण आनी थोडी वखद बीन घालता न्हू मागीर? हय, काय मिक्स घालिना न्हू तूं? ना थोडी मिक्स घालता न्हू, डीडी पावडर आनी कितें, म्हणजे वाळी लागना मागीर. आनी हे पळयात मम्मीचे शेणी. मागीर शेणाचोच वास येता न्हू हांगा. फ्रेंड्स, हे जे शेणी पळयता पळय ते आमी वर्सान वर्सा विकतूच घेतालीं, पूण ह्या वर्सा आमी असो प्लॅन केलो की आमी थापोवन पळोवया. आनी काकीन आमकां सांगलेलें की शेण आसा, तुमकां जाय जाल्यार तुमी
यूज करू शकता, थापू शकता. सो हांवें मम्मी म्हटलें की आमीच करुया, पळोवया तरी एक एक्सपिरियन्स घेवया कशें कितें आसता तें. आनी म्हाका खरोच एक सेपरेट अनुभव, एक डिफरंट अनुभव गावलो हे थापोवन. आनी तेतून एक गोश्ट कळ्ळी म्हाका की हे जे आमी शेणी थापता पळय ते एकदम पातळ थापूंक जाय जाल्यारूच बरें सुकोवन येता. आनी पयलीं लोक अशें यूज करताले उजो करपाक बीन. आतां खूब कमी आसा जेंचे कडेन म्हशी म्हण गाय आसा तेच अशें करता आय थिंक सो. आनी प्रत्येक गोश्ट करूंक कळोंक जाय, शिकोवंक जाय. खंयचीच गोश्ट लज दिसता अशें म्हणपाक जायना. आनी म्हाका तर खरीच अशें कांय लज दिसना, बल्की हांव जाता तितलें शिकपाची ट्राय करता. जावं शकता की फुडें परिस्थिती तीच आसतली या नासतली आमी सांगूं शकना. सपोज जर अशी परिस्थिती येयली जाल्यार आमकां प्रत्येक गोश्ट कळोवंक जाय बाबा हां तेची आयडिया आसा आमकां, सो आमी तें करूं शकता. अशें कितें तरी घेवंक जाय लायफान आमच्या, अशें कितें तरी आमी शिकोवंक जाय आनी हांव तेच प्रयत्न करता. आनी म्हाका खरेंच बरें दिसलें हे शेणी थापोवन. तितली मम्मीकूय हेल्प जाली, नाल्यार भरपूर टायम लागता. आनी म्हाजो तर फस्टूच डे आसलो. हांव खरें तर पळोवपाक गेलें पण मागीर म्हटलें हांवूय ट्राय करुया. म्हाकाय पळोवपाचें आसलें शेणी कशें कितें थापतात तें. आनी खरेंच बरें दिसलें. फस्ट लेयर आमचो जाल्लो आनी हे इतलें दिसता हांगच्यान ते थंय मेरेन कितले आसूं शकता सांगात. 100 आसात. आनी हात पळयात, शेणाचो हात. एक लेयर तर जालो आमचो, परत सेकंड लेयर आसा. आनी म्हाजो फस्टूच एक्सपिरियन्स आसा आनी हातीक पळय शेण आसा, शेणाचो वास. आनी मम्मीचोय फर्स्ट एक्सपिरियन्स आसा कारण मम्मीनूय केन्ना थापोवंक ना. सो ह्या फावट म्हटलें नवीन कितें तरी ट्राय करुया, पळोवया तरी. हरशीं आमी विकत घेताली, सो आमी मातशें मेहनत करून पळोवया. सो एक लेयर जालें. आतां परत मम्मी वयतली आनी दुसरें परत शेण घेवन येतली, मागीर दुसरो लेयर करतली आमी. आनी अशें करून शेण मागीर ते घालून उडोवप लायक अशें पळयात, नाल्यार शेण वचना. गेलें की तुजें शेण? पळय मी म्हाजें वचोंक ना. हां सगळें वयचें ना. आतां आमी घरा वयता आनी हांगासलें तर काम जालें आमचें. हां आगे सुकोवंक ना तें. हांगासलें काम जालें आमचें. आतां जेंचें आमी शेण घेता तेंचो गोठो आमी क्लीन करतली, म्हणजे मम्मी क्लीन करतली. सो गायज चला घरा वचून मेळटा हांव तुमकां. तेन्ना बाय. फायनली हांव घरा येयलें आनी आतां हांव कडकशी च्या दवरतलें कारण च्यावे वचून आमचो दीस कसोच स्टार्ट जायना. सो पयलीं हांव च्या दवरतां आनी त्या म्हणसर मम्मी बीन येतली. सो गायज तेका आमी सांडून गेली म्हणून तेका राग येयलो पळयात. तेज्या वांगडाच रावंक जाय जाल्यार खुश्ट 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 खुश्ट. गुंडा आमचो गुंडा. क्या रे तू गुंडा बनेगा. आ चल आय कर सगळ्यांक चल. एकानो राग येयला सांडून गेली म्हणून आमी मस्त. अरे अरे कसलो वास येता शेणाचो. शेणाचो वास येता. अरे अरे पाडो पळयात कुस्को कुस्को. तर आमची च्या जाली आनी आमी च्या घेवंक बसले. मम्मी जेन्ना आसता तेन्ना हांव सकयल बसता जमनीर च्या घेवंक, नाल्यार हांव वयर बसता मेजार. चडशें आमी सकयलूच बसता. तर आमी च्या घेता आतां आनी च्यावेक आमगे स्पेशल कितें आसा तें दाखयता तुमकां. बटाट भाजी, रोस आनी फुटी च्या ऑल टायम फेवरेट आनी चपाती. तुमी बीन येयात आमगेर च्या घेवपाक.
सो चला तर चा घेता आणि मेळटा तुमकां. चा पिवन हांवें चड काय शूट करूंक ना आणि आता ऑलमोस्ट दनपार जाल्ली 12 जाल्ली आसा आणि आमी आता सध्या हेरीक घेवन भायर येयल्ली आसा वॉकिंगेक. तेजी कामां आसात थोडी बारीक सारीक म्हणटात तशी. सो पळोवंक शकता हॅरी आनी मम्मी. सो ती कामां करूंक येयल्लो आसा आणि आयज पावसाचें वातावरण मातशें सेपरेट आहा अशें दिसता कारण दमट आसा आयज फूल. सो पावस येयलो जाल्यार बरें जालें. हो पळयात. पूण आमची शेणी मात पावस येयत जाल्यार शेणी मात भिजतले सो आमकां लॉस जातलो. सो पावस येवकूय जायना आनी हेची मस्ती पळयात. टायमपास करता फकत. ताका फकत न्हू फिरपाचो आसता. सो पावस येवंक जायना. पावस येयलो जाल्यार आमचेंच लुकसाण. आनी स्काय म्हणटा तो एकदम बरो आसा. दाखयता तुमकां पळयात कितलो क्लीन निव्वळ आसा सामको. गायज पळोवंक शकता तुमी स्काय काय बरो आसा तो. क्लीन सामको निव्वळ आनी पळोवपाकूय बरो दिसता. चला तर आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता आणि आयचो ब्लॉग करपाचें मेन रिजन इतलेंच आसलें की तुमकांय बीन घरा बसल्या म्हाज्या बरोबर एक्सपिरियन्स मेळपाचो, थोड्या गोश्टी तुमकांय बीन कळपाचें. इतलेंच मेन म्हजें स्पेशली रिजन आसलें. आनी कोण कोण शेणी अजूनय यूज करता प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगा. सो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमच्या सगळ्यांचे. बाय. आणि प्लीज कमेंट करून सांगात कोण कोण यूज करता ते शेणी. विसरू नाकात.